आमचे अशें म्हणल्यार आमचे सद्या आतां ते मानाय हाय म्हणून आमी कितें धंदो चलयताय. आतां ते मानयां तर गेले जाल्यार आतां आमच्या मुखार धंदो चलपाचो व्हडलो शक्यता ना. म्हणून आमी कितें म्हणटा आमच्या गव्हर्मेंट हाका मागता आमी सरकारा कडेन म्हणजे आमकां मातशें हेल्प करचें. धंदो आमकां मातसो चलपाक जाय. मानयांक वयताय तांकां मातशें कडेन हाडान पूण दवराय म्हणून म्हाका बरी दावट लागना मानयांची येयत म्हणून. कित्याक ते आतांच उलयताय आमी गेले जाल्यार आमी आतां इतल्या बेगीन येवची न्हय, वर्सान येतले अशें म्हणटाय. कितें क्लियर जाल्यारूच त्या भायर आमी येवपाचें चिंत ना सांगता. आतां फुडें आमचो धंदो केसो चलतलो आमकां सजमो ना. कितको चलोवपा तो मनीस आहले जाल्यार धंदो चलतलो न्हू. चलपाक आमकां व्हडलो अधिकार ना. कितको जाता म्हणून तेजेर लक्ष दिल्यार बरें आशिल्लें. कित्याक आमचे थोडे गोंयकार आनी थोडे भायले आसा तर ते ना जाल्यार मातशें आमकां इफेक्ट जातलेलो लेबर घेवपाक. इफेक्ट जायते जातले न्हू. स्टाफ ना जाल्यार मातशें वर्क प्रॉब्लम एरायज जातले आनीक जायते डिफिकल्टीज आसतली लेबर ना जाल्यार. लेबर ना जाल्यार गव्हर्मेंटान तेजेर मातशें लक्ष केल्यार बरें दिसता तांकां स्टॉप करपाक.